शेक कर्मचाऱ्याकडल्यान पर्यटकांचो खून तशेंच मारपीट प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान शेक धनी संघटनेचो सरचिटणीस जॉन लोबो हाणें पर्यटक तशेंच लोकांची माफी मागली। ह्या प्रकरणाक लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालां। पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात, कांय वेळार ते आक्रमक जातात, मात आमी तांच्या वांगडा झगडपाक जायना। पर्यटक चड आक्रमक जाले जाल्यार पुलिशेक कळयात, अशें मायकल लोबोचें म्हणणें। शेक कर्मचाऱ्याकडल्यान पर्यटकांक मारपेट करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्यान कळंगूट, कांदोळे आनी मांद्रे पट्ट्यांतले सगळे शेक रातच्या 12 वरां मेरेन बंद करपाचो आदेश उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान दिला। ह्याच फाटभुंयेर बिरेस्तारा आमदार मायकल लोबो आनी शेक धनी संघटनेची बसका जाली। Start with the murder of one tourist, followed by another incident. तिथोरी आमच्या अनेका टुरिस्टाक मारलो. सायमल्टेनियसली आता जस्ट 2-3 दीस फाटी आनी एक अटेम्प्ट जालो हाफ मर्डर म्हणटा ताका ते वचून मारले. हे तिनूय इन्सिडंट जाले आनी हांव एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटी गोवा सगळ्या टुरिस्टां लागीं माफी मागता हें जालां म्हणून. आमी आमच्या मनशांक सगळ्यांक सांगलां आमच्या मेंबरांक की आमी हेचे फुडें केन्नाच करूंक वयचे ना. हें जालां घडलां कित्याक there was some incident where tourists started acting little bit out of the way and then the aggravation started. The shack owner assaulted, then the staff assaulted, so everyone started assaulting the tourists. But I would say tourists should not be assaulted. We want safe tourism in Goa. I have spoken to all my members. We have put on a group saying that if at all in future any incident like this happens, the owner is going to get arrested. As per the information given to us by the SP North, he said not the workers but the owner will be arrested. And I ही message आमचे सगळे मेंबरांक पास ऑन केली. आम्ही सगळे शेक ओनरांक सांगला की यू नीड टू रेफ्रेन, म्हणजे जो तर कस्टमर पियलो जाल्यार तो आर्ग्युमेंट करपाक लागलो तुम्ही उग्गी रावा, तुम्ही आन्सर दिवप ना, चडूच करपाक लागलो पुलिसांक आपया 100 डायल करत, सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आहा तांकां, PI कलंगूट, PSI, बीच PI सगळ्यांचे नंबर दिला. सो तेणी तांकां आपोवपाचे आनी ते सिट्युएशन डिफ्यूज करपाचे आनी तांकां ट्युरिस्टांक ते व्हरोन आपल्या हॉटेलान पावयतले. पुलिसांनी तांकां आपल्या हॉटेलान पावप व्हरोन खंयच्या हॉटेलान ते रावता पळय थिंगा व्हरोन तांकां सोडप. अशें जाता केन्ना केन्ना ट्युरिस्ट गोंयान येता, दे गेट ओवर एक्सायटेड लुकींग एट द बीच शेक बसले काय तांकां अशें दिसता की आपूण 2 ड्रिंक मारतलो, थिंगा तो 4 मारता, 6 मारता. सो दे कम टू एन्जॉय फॉर 2 or 3 days or 4 days. But at the same time they also get very aggressive, but we should not get aggressive. We should calm down, we should have the cool, we should remain silent and see that there is no fight. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर.